उणाव मागणी प्रमाण आसा पुरवण सांगता गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो व्यवस्थापकीय संचालक दोतोर राजेश केणी। सुलेमानाच्या दुसऱ्या व्हिडिओची जावची चौकशी दुसरो व्हिडिओ फुल स्क्रिप्टेड भाजप फितूर आपाचो गोय मुखेली अमित पालेकराचो आरोप। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या आंबेडकरावेल्या स्टेटमेंटाचो काँग्रेसीन केलो निषेध। शहान दिवचो पदाचो राजीनामो केल्या मागणी। म्हादयच्या मुद्द्याचेर 10 जानेवारीक जातली हाऊस कमिटीची बसका। फातोडीचो आमदार विजय सरदेसायान केल्ली हाऊस कमिटीचे बसकेची मागणी। दोन 2021 ते 23 या 2 वर्सांत गोंयचे रान क्षेत्र 150 हेक्टर देंवले। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान जारी केल्ल्या रान सर्वेक्षण अहवालांतल्यान गजाल उक्ताडार। आता खबरो विस्तारांत। कळंगूट दर्यावेळेर मंगळारा सकाळी एका मनशाची कूड उफेतना बोट रायडर्साच्या नदरेक पडली। तांच्यांनी ताबडतोब कळंगूट पुलिसांक कळीत केले। पुलिसांनी घडणूक थळार येवन दर्यांतल्यान कूड भायर काडून कानोळे पीएचसीन पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिली। मेल्ल्या मनशाचे नाव गांव काय कळूंक ना। कळंगूट पुलीस फुडलो तपास करतात। वो उसका बॉडी हम लोग देखा था, हमारा बनाना रेड चल रहा था तो हम लोग उसका बॉडी को देख के हम लोग हमारा कस्टमर को छोड़ के हम लोग बनाना लेके गया तो उसको हम लोग बनाना से निकाला। डूब रहा था, बाद में हम लोग बनाना लेके निकाला उसको। वो तो पहचान में नहीं आया, वो फॉरनर जैसा दिखाई दिया। 12 बजे लगभग हुआ था। हाँ, नहाने के लिए गया था वो, तो उस टाइम वो डूब गया। उसका मुंडी भी नीचे था, उस टाइम हम लोग देखा। उस टाइम हम लोग बनाना लेके निकाला। हाँ, हमारा टूरिस्ट खड़ा था सामने, वो लोग को लेने के लिए हम लोग खड़ा था तो उसको देख के हम लोग उसको भी नहीं लेके गया और हमारा वो डूब रहा था उसको हम लोग निकाल के बाहर रखा। हाँ, बाहर रखा। उस टाइम लेफ्ट गार्ड लेके गया। नहीं, अकेले था, उसके साथ कुछ नहीं था। हाँ, अकेले था, वो इधर ही से गया था। हाँ, बीच से गया था वो। मडगांवचो विशय हो पुरायपणान वेगळो आसा। गोंयांत बिफाचो मात्तूय उणाव ना अशें गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो व्यवस्थापकीय संचालक दोतोर राजेश केणी हांणी सांगलें। मडगांवा बीफ वेवसायिकांनी दुकानां बंद दवरिल्ल्याचे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक केणीन जाप दिली। मीट कॉम्प्लेक्सान नाम आसा। मास आयल्या तुमी चालू करतले। It adds to the pressure of the people to have their desired dishes at the festival time. And there is a much hardship caused to the people who consume beef, especially the lower classes who consume beef a lot. Of course, the 5-star sellers also want beef, but then closing the shop is not the answer. The government must provide adequate security to those people so that they can run their business. They are running a legitimate business with all valid licenses from the government, and they are paying the license fees and there, and allowing a few goods to come and invade their shop is absolutely against the law. The law must be enforced with full strength by the government. So the government must protect them at this stage, and they themselves must also have a force to protect themselves, a security for themselves. Otherwise, this is going to be causing hardship to everybody. All around there will be hardship, and then a few handful of people are going to take the law into their own hands and prevent people from consuming what they want to consume. All over the world, beef is the staple food.
सिद्दीकी सुलेमान व्हिडिओ प्रकरणात आपाचे गोंय मुखेली अमित पालेकार हांचें नांव आयिल्ल्यान तांकां चवकशेक हाजीर रावपाचें समन्स पोरणे गोंय पुलिशेन जारी केल्लें. ते प्रमाण मंगळारा सकाळीं पालेकार चवकशेक हाजीर रावले. म्हजी फामील, म्हजे लोक म्हजे बरोबर आसा. भाजपा भ्रश्ट हे लोकांक खबर आसा. हांव कोणाक भिना. हांवें पुलिसांक जें कितें सांगपाचें तें सांगलां म्हूण चवकशे उपरांत पालेकार उलयलो. My question asked to me is why Amit Palekar? आज एकूच मनीस असो आसा अशें दिसता म्हाका आनी आमची पार्टी एकूच अशी आसा आनी वी आर विथ अलायन्स पार्टनर्स वी आर इंटरेक्शन ऑफ इशू वीच आर पोकिंग द गव्हर्नमेंट खंय तरी तोपता दुखता आनी तो कांटो काडटलो जाल्यार अमित पालेकाराक कुशीक काडल्यारूच तो कांटो सायडीक जातलो. अमित पालेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अमित पालेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अमित पालेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. It's for people to decide today. आमी देवान विश्वास करता, ज्युडिशरीन विश्वास करता, दोनांचेर विश्वास धरून हांव भितर वता. म्हजो लोकांचेर विश्वास आसा आनी तांच्या साथाचेर विश्वास आसा. सोशल मिडियान पयलें आमी सगळे कडेन पयलें कशें लोकांक रिस्पॉन्स दिला तो. So second day, last second day आपयला. So do you feel this is the second day you have been called? So do you feel this is a ploy to arrest you? Maybe God knows, we don't know. I'm not scared. आता सवय जाल्या रे, जेन्ना तूं सरकारा विरोधान उबो रावता तेन्ना तुका एक गजाल लक्षांत धरून येवपाक जाय. यू हॅव टू बी स्ट्रॉंग एट हार्ट अँड युअर फॅमिली हॅज टू बी स्ट्रॉंग. My family, not just my personal family, which is my family blood relation, but my entire AAP family, my entire Alliance family, my entire Goa's family is with me. कसलो बरें जेल कितें रे ती फालतू गोश्टींक जेलीन वचचें पडत जाल्यार वचया, कांय जायना. आमी सदांच म्हणटा दिल्लीन आमी भगत सिंगाचे चेले म्हणून. वी आर द वॉरियर्स ऑफ भगत सिंग and we will fight till our last drop of blood. And if I need to go in jail for doing something which is absolutely legal, for having given something to the policing, well, be it that way, why not? तो व्हिडिओ फॉल्स काय खरो हांव कोण न्ही सांगपाक. व्हिडिओ आमचे कडेन आयलो, आयकून तो व्हिडिओ आमचे कडेन आयलो, आमी डीजीपीक दिलो, आमी तो मिडियाकूय दिलो आनी हांव गोंयांत नाशिल्लो. दुसरो जो व्हिडिओ आयला तातूंत तो वकलो घालून एक स्क्रिप्ट रीड करता अशें दिसता, क्लियर कट दिसता. आनी म्हाका दिसता हांवें सांगूं ना हें तूं सोशल मिडियाचेर पळय तुमच्या प्रत्येक चॅनलाच्या कमेंटाचेर दिसून येता की तो व्हिडिओ ताका काडपाक लायला कोणी तरी. पहिले 3 व्हिडिओ हांवें काल सारके पळयले जाल्यार इट इज व्हेरी नॅचरल हाव समबडी स्पीक्स. हांव तुमचे कडेन उलयता आसतना हांगा पळोवन थंय करता, जेन्ना हांव हांगा असो पळोवन एक कंटिन्यू करता म्हजे दोळे थंयच उरता आनी म्हाका ताचें कितें बरयलें तें वाचलें चश्मा लागता. त्या व्हिडिओन आनी एक गजाल म्हणल्यार की 17 डिसेंबराक ताणें म्हाका व्हिडिओ धाडले. हे 17 डिसेंबराक हांवें एडीट केले आनी तुमकां दिले. व्हिडिओ आयिल्ले 15 डिसेंबराक. त्यात जाता तुमकां आयतारा दीस व्हिडिओचे ते मेळा ते आमी तुमकां दिला, डीजीपीकूय दिला. तेन्ना कोणी तरी ताका ती स्क्रिप्ट बरोवन दिल्या. ते स्क्रिप्टीन ह्यो चूक जाल्यो की तारख्यो चुकल्यो आनी 17 डिसेंबराच्या मागीर तो व्हिडिओ 17 डिसेंबर तो म्हणटा हांवें ते एडीट करून घाला जाल्यार त्याच दिसा दुसरो व्हिडिओ एडीट करून ताणें तो दुसरो व्हिडिओ त्याच दिसा रिलीज कित्याक करना हो एक प्रश्न आसा. तो व्हिडिओ आनी वकला घालून करचो पडलो आनी तो व्हिडिओ काल कोइन्साइड्स विथ माय एंट्री टू ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन वेर आय वॉज केप्ट लायक अ क्रिमिनल, एज इफ इन्वेस्टिगेटेड लायक इंटरोगेटेड लायक अ क्रिमिनल फ्रॉम 11 o'clock till about 4:35 o'clock. म्हणजे दीस इज हाव अ विटनेस इज ट्रिटेड. आज विटनेसांनी भिवपाची गरज आसा. तुमकां जर क्रायम घडटा बिडटा असो दिसत जाल्यार द वे पुलीस आर एक्टिंग टुडे you should not try to report it to the police. You might be made an accused. ज्या तरेन आज हे इन्व्हेस्टिगेशन चल्ला, पोलिसाच्या एंटायर एक्शनाची डावट आसा. क्रायम ब्रांचाचे SP 8 दीस गायब खंय आशिल्लो हो मोठो प्रश्न म्हाका दिसता तुमकां ताका करूंक जाय आशिल्लो. पण आय थिंक he has avoided lot of questions in his press conference which were asked, very relevant pointed questions which were made. DGP गडबडलो जेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना काय हाजेर आनी ओगी रावलो. ही सायलन्स आर एक्चुअली गोल्डन वर्ड्स. क्वेश्चन रिमेन्स इज द टायमींग ऑफ दीस व्हिडिओ. सो सोर्स, टायमींग, ऑथेंटिसिटी ऑफ सेकंड व्हिडिओ हॅज टू बी प्रोब एज मच एज आय एम बींग प्रोब. संसदेत संविधाना वेल्यान सुरू आशिल्ले चर्चे वेळार बाबासाहेब आंबेडकरांचेर केल्ल्या स्टेटमेंटा वेल्यान गृहमंत्री अमित शाह वादांत सापडला. ह्याच मुद्द्या वेल्यान मंगळारा गोंय काँग्रेसीन बस स्टँडा वेल्या आंबेडकर उद्याना कडल्यान आझाद मैदाना मेरेन रॅली काडून अमित शहाच्या स्टेटमेंटाचो निशेध केलो. तशेंच अमित शहान राजिनामो दिवपाची मागणी तांणी केली. या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह
जो अपमान बाबासाहेब आंबेडकराचेर पार्लमेंटान केलो हाचो आमी निषेध करता आणि ताजो निषेध म्हणून आज आमी ह्या देशाच्यो राष्ट्रपती हांकां एक निवेदन आमच्या कलेक्टरा मार्फत आमी आज दिता की अमित शाह पुराय देशाच्या जनते मुखार पब्लीक एपॉलॉजी मानपाक जाय आणि ताणें त्या पदा वयल्यान इस्तिफा दिवपाक जाय, रिझायन जावपाक जाय. तुजी कसलीच लायकी ना थंय रावपाची. ज्या महान व्यक्तीन या देशाक वयर काडपाक योगदान दिलें, या देशाच्या गरीब जनतेक वयर काडपाक योगदान दिलें, तांकां अधिकार मेळचो म्हणून योगदान दिलें, त्या मनशाचेर तुम्ही उलयता. पयली दामू नायकान अमित शाहाक सांगपाक जाय की या देशाच्या जनते मुखार माफी माग. ते भाषण याद करात पार्लमेंटाचे. अमित शहान सांगले की या दिसांनी फॅशन जाल्या. तुम्ही पहिला आसतले आमचे लिडर श्री राहुल गांधी ज्यांनी कन्याकुमारी टू काश्मीर पदयात्रा काढली आणि या देशाचो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हे प्रत्येक आपल्या मिटिंगेन ते घेऊन वतात. प्रत्येक नागरिकाक तांचो अधिकार याद करून दिवपाचो प्रयत्न करतात. म्हणून अमित शहान पार्लमेंटान सांगले की ह्या दिसांनी एक फॅशन जाल्या की आंबेडकर 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 म्हणपाची. अरे आंबेडकर फॅशन न्ही, आंबेडकर आमचे पॅशन. आणि आम्ही एक न्ही लाख फावटी म्हणटले मरे. की बाबासाहेब आंबेडकर म्हणटा तो एक व्यक्ती उरोंक ना आणि एक संविधान आमचे जे त्यांनी दिला भारताचे संविधान, हे संविधान म्हणजे एक बेश्ट ताका विचार आयलो आणि त्यांनी बूक बरयलो किंवा तुमचे कसले एक ते हे ग्रंथ आसा तसले ग्रंथ न्हू ते. तेजेर हजार पेजींचे डिबेट जाल्ले आसा, तेजेर सगळे डिस्कशन जाल्ले, एक क्लॉजाचेर 4 दीस तेजेर डिस्कशन जाल्ले आसा. आणि तशें ते तो जीवन जगपाचो एक आमचो मार्ग आसा. आमी कशें करप, कितें करप. आयज कोणाक तूं एक थापण मारल्यार तुका गुन्हो, तुका जेल जावं शकता. हे तो कायदो आसा, हो कायदो आसा, तो जीवन जगपाचो आमचो मार्ग आसा. आणि तो मार्ग जर तुमी आमचो बंद करपाक प्रयत्न करीत जाल्यार आमी तुमकां म्हणटा ते कशें उगी रावचे ना. आणि आयज ह्या संपूर्ण सभेच्या हेतून हांव सांगूंक सोदता की अमित शहान म्हणटा ती बेगींतल्या बेगीन रेजिग्नेशन दिवचें आणि तेणेन म्हणटा ते हांगा इवन तेका आतां परत तडीपार करचो अशी हांव मागणी करता. म्हादयच्या मुद्द्याचेर चर्चा करपा खातीर 10 जानेवाऱ्याक हाऊस कमिटीची बसका आपयल्या. गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान हे विशीं मागणी केल्ली. प्रवास समितीक म्हादयच्या मुद्द्याचेर पडून गेल्ले ना, ताका लागून हाऊस कमिटीची बसका घेवची अशें विजयान मागिल्लें. म्हादय हो गोंयच्या काळजांतलो विशय. हो खूप गंभीर विशय आसा गोंय सरकारा खातीर आनी तेचेर नेमलेली प्रवाह टिमीच्यो 2 मिटिंगी जाल्यो, पूण अजून पर्यंत जाय तसो आउटपूट जो आसा तो गोंय सरकाराक मेळना. हेचेर फाटल्या विधानसभेच्या अधिवेशनान खूब बोवाळ जालो. विरोधकांनी सरकाराचेर फोगूय काडलो आनी मागीर हाऊस कमिटी तयार जाली. ह्या हाऊस कमिटीची बसका जी आसा ही फेब्रुवारीन जाल्ली. त्याच्या उपरांत एकूय बसका जावंक ना. एक अपडेट येयल्ली की 27 डिसेंबर 2024 ह्या दिसा सकाळी 11 पर्वरी हांगासर असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान जी हाऊस कमिटी आसा फॉर्म केल्या त्याची बसका जावपाची आसा अशी माहिती मेळिल्ली. पूण आतां नवीन अपडेट आमच्या मुखार येयल्या ती म्हटल्यार ही जी मिटींग आसा ही मिटींग फुडें धुकल्ल्या आनी ही मिटींग 10 जानेवारी 2025 ह्या दिसा पर्वरी हांगासर असेंब्लीच्या कॉम्प्लेक्सान जातली. जी हाऊस कमिटीची मिटींग आसा ती जातली. तितून चर्चा जातली आनी म्हादयच्या विशयाचेर कितें करपाचें हाचो निर्णय जातलो. त्या भायर फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांच्यांनी ही मिटींग फुडें धुकल्ल्या कारणान हेचेर बरोच आपली जी नाराजी आहा ती व्यक्त केल्लेली आसा. तेंचें अशें म्हणणें आसा की सरकाराक म्हादय न्हंयचें कांयच पडोन गेल्लेलें ना. सरकार ही म्हादय न्हंय विकपाक उठल्या अशें तेंचो आरोप आसा सरकाराचेर. आनी हे कांयच सिरियसनेस नाशिल्ल्यान ही जी हाऊस कमिटीची मिटींग आसा ती जायना एक तर आनी थरली जाल्यार फुडें धुकलता अशें त्यांनी आपल्या एका ट्विटान म्हटलेलें आसा. तर आतां ही जी मिटींग जी आसा हाऊस कमिटीची मिटींग ती मिटींग 10 जानेवारी 2025 ह्या दिसा पर्वरे हांगासर असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान सकाळी 11 वरांचेर जातली. ह्या मिटींगेन कितें रिजल्ट लागता, कितें चर्चा जाता ती अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतलेच. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
जमीन हडप घोटाळ्यांतलो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकी हाका 7 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सोमारा सांजचो सिद्दीकीक दंडाधिकाऱ्या फुड्यान हाजीर केल्लो. क्रायम ब्रांचीचे जेलींतल्यान पळून गेल्ल्या सुलेमान सिद्दीकीक पुलिसांनी परतून गोंयांत धाडिल्लो. सोमारा सिद्दीकीक चौकशे खातीर पोरण्या गोंया पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्लो. क्रायम ब्रांचच्या कस्टडींतल्यान पळोवन गेलो लँड ग्रॅबिंग प्रकाराचो मुखेल आरोपी सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाका पुलिसांनी परतून एकदा ताब्यात घेतलेलो आसा. केरला हांगासर सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान आनी तेची घरकान्न अफसाना उर्फ सारिका खान ह्या दोगांकूय ताब्यात घेवन पुलिसांनी तांकां काल सांजे गोंयांत हाडले. गोंयांत हाडल्या उपरांत ह्या दोगांकूय मॅजिस्ट्रेटा फुड्यान जेन्ना प्रेजेंट केले तेन्ना मॅजिस्ट्रेटान सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाका 7 दिसांची पुलीस बंदखण डिक्लेअर केलेली आसा आनी तिची बायल जी आसा अफसाना उर्फ सारिका खान हिका 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिलेली आसा. सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाका जी कस्टडी मेळ्ळा ती कस्टडी आसा ते म्हटल्यार क्रायम ब्रांचीन पळोवन गेल्लो ह्या केसीन आसा. जाल्यार अफसाना उर्फ सारिका खान हिची जी कस्टडी आसा ती SITची जी केस चालू आसा लँड ग्रॅबिंगची म्हापसा कोर्टात हांगासर आसा. तर सध्याची मेन अपडेट म्हटल्यार सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान परतून एकदा पुलिसांच्या ताब्यात येयल्लो आसा आनी ताका 7 दिसांची पुलीस बंदखण जी आसा ती मॅजिस्ट्रेटान डिक्लेअर केलेली आसा. तर ही आसली अपडेट ओल्ड गोवा पुलिसांतून. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावत गोमंतक. केंद्र शिक्षण मंत्रालयान इयत्ता 5वी आनी 8वी मेरेन सरसकट पास करपाचें म्हळ्यारूच नो डिटेन्शन धोरण रद्द केलां. शिक्षणीक क्षेत्रांत सुदारणा जावची म्हूण विद्यार्थ्यांक सरसकट पास करपाचें धोरण रद्द करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. ह्या निर्णया प्रमाण 5वी आनी 8वेच्या वर्सुकी परीक्षेंत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक फुडल्या वर्गांत बसूंक मेळचें ना. मात नापास जाल्ल्यांक 2 म्हयन्यां भितर परतून परीक्षा दिवपाक मेळटली. खंय केंद्र सरकारान 2019च्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या नेमात सुदारणा करतना सरसकट पास करपाचें म्हळ्यारूच नो डिटेन्शन धोरण रद्द करपाचो निर्णय घेतला. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान घेतिल्ल्या ह्या निर्णया प्रमाण इयत्ता 5वी आनी 8वेच्या वर्सुकी परीक्षेत नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक फुडल्या वर्गात बसूंक मेळचें ना. नापास जाल्ल्यांक 2 म्हयन्यां भितर परतून परीक्षा दिवपाक मेळटली. खंय मात ह्याय परीक्षेत नापास जाले जाल्यार फुडल्या वर्गात बसूंक मेळचें ना. तशेंच इयत्ता 8वी मेरेन शाळा वेवस्थापनाक संबंधीत विद्यार्थ्याक शाळेंतल्यान काडपाक मेळचो ना. केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनीक स्कूल हांचे सयत केंद्र सरकारा मार्फत चलपी 3000 शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक हो निर्णय लागू जातलो. आतां 5वी ते 8वी ह्या भुरग्यांक खंय तरी पयलीं तांकां डायरेक्ट सरसकट पास जाताले आनी फुडल्या वर्गान वचपाक मेळटाले. पूण आतां केंद्र सरकारान जी नो डिटेन्शन पॉलिसी जी आसा ती खंय तरी रद्द केल्या आनी आतां ह्या भुरग्यांक एक भंय आसा तो म्हटल्यार 5वेंतल्यान तांकां डायरेक्ट म्हणजे समज जर फेल जाली जाल्यार तांकां एक चान्स दिलो वयतलो आनी 2 म्हयन्यां भितून तांकां एक एग्जाम म्हणजे री एग्जाम आसतली आनी समज जर त्या एग्जामीन सुद्दां भुरगीं समज जर फेल जाली जाल्यार तांकां डायरेक्ट फेल अशें डिक्लेअर केले वयतले. कारण म्हटल्यार पयलीं तांकां डायरेक्ट 5वेंतल्यान 6वेन वचपाक मेळटाले. पूण आतां ही जी पॉलिसी आसा ती केंद्र सरकारान रद्द केलेली आसा आनी तेचेच खातीर भुरग्यांक डायरेक्ट पास जावन दुसऱ्या वर्गान वचपाक मेळचें ना. तांकां एक चान्स दिलो वयतलो आनी 2 म्हयने जाले उपरांत तांकां एग्जाम आसतली आनी त्या एग्जामीन सुद्दां समज जर भुरगो फेल जालो जाल्यार तांकां म्हणजे परतूय 5वेनूच बसचें पडटलें अशें सांगलेलें आसा. आनी फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. माजी उद्देग मंत्री आनी सहकार मंत्री सुरेश परोळेकार हाणें पिरायेच्या 82व्या वर्सा निमणो स्वास घेतलो. सुरेश परोळेकार हाणें हाच्या आदीं उद्देग मंत्री आनी सहकार मंत्रीपद सांबाळ्ळें. मजगतीं नामनेचे चित्रपट दिग्दर्शक श्याम बेनेगल 90व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. श्याम बेनेगल हांचे चित्रपटांनी मोलादीक योगदान आसा. 50 वर्सां परस चड काळ भारतीय सिनेमांत ते सक्रीय आशिल्ले.
आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. श्री रितेश रवी नाईक, माजी नगराध्यक्ष व विद्यमान नगरसेवक, फोंडा नगरपालिका, युवा समाज कार्यकर्ते, तुमच्या उज्ज्वल राजकीय भवितव्याबद्दल आमच्याकडून लाख लाख शुभेच्छा. शुभेच्छुक सौ चंद्रिका नाईक, सौ सुषमा नाईक, सौ भारती पाटील, सौ शुभांगी डांगी, सौ दीक्षा मळगावकर, सौ चंद्रकला नाईक, आरती गोवेकर, सौ विद्या हेबत्ती, सौ प्राजक्ता पाटील, सौ ज्योती हैबत्ती. श्री रितेश रवी नाईक, माजी नगराध्यक्ष व विद्यमान नगरसेवक, फोंडा नगरपालिका, युवा समाज कार्यकर्ते, तुमच्या उज्ज्वल राजकीय भवितव्याबद्दल आमच्याकडून लाख लाख शुभेच्छा. शुभेच्छुक सौ वंदना व्ही नाईक, सौ दीक्षा नाईक, सौ अखिला कामत, सौ ज्योती नाईक, सौ सुहासिनी गावस, सौ हेमा नाईक, सौ नीता एम नाईक, सौ सुहासिनी नाईक, सौ युक्ता मार्दोळकर, सौ अश्विनी नाईक. विसवा उपरांत येवकार. आतां वळया फुडल्या खबरांकडेन. शिवोलेच्या सडये वाठारांत बेकायदेशीर अतिक्रमणां मातये भरवण करपाचें काम सुरू आसा. पंचायत संचालनालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण सडये पंचायतींत रस्त्या कुशीक आशिल्लीं बेकायदेशीर अतिक्रमणां मोडपाक घेतल्या. मातये भरवण करपाचें काम सुरू आशिल्ल्यान म्हापसा पुलिसूय थंय तैनात आसले. दिवचल मालांतल्या लाडफ्याच्या काल्याक अंदूय गोबी मंचुरियनाचेर बंदी आसतली, तसो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला. शुक्रारा 27 डिसेंबराक लाडफेच्या श्री सातेरी केळबाई देवीचो कालो मनयतले. दिवचल लाडफेच्या काल्याच्या फेरयेत गोबी मंचुरियनचे स्टॉल घालपाक पुरायपणान बंदी आसतली. हे विशीं पुलिशेक निवेदन दितले अशी माहिती देवस्थान समितीन दिल्या. फाटल्या सेगीत 2 वर्सां गोबी मंचुरियना वेल्या बंदीक येस आयला. अंदूय काल्याक गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल चलचे नात, देखून आमी लक्ष दवरतले अशें देवस्थान समितीन स्पश्ट केला. गेल्या 2 वर्सांपासून आम्ही गोबी मंचुरीचे बंदी हाडलेली, एकय स्टॉल घालपाक दिवना आणि ते आमचो प्रयोग सक्सेसफूल जालो. तेन्नाय आमच्या समितीन आमी अशें ठरयल्लें आहा की गोबी मंचुरी जो जिवाक हानिकारक आहा असो पदार्थ विकपाक आणि गोबी मंचुरीचे स्टॉल घालपाक आमी तांकां मनाय करतले, तांकां कडक कारवाई करतले. आणि ह्या संबंधी आमी पुलिशेक पंतप्रधानांक निवेदन दितले. तेन्ना कोणी गोबी मंचुरीचे स्टॉल घालपाक हांगा येवचे न्हू. कित्याक हे कितें आसा? 27 तारीख आमच्या ह्या सातेरी केळबाई देवीचो कालोत्सव आहा. त्या काल्या दिसा कोणीच गोबी मंचुरीचे स्टॉल घालपाक येवचे न्हू. आणि बाकीचे इतर जे कोण स्टॉल घालपी आहा तेंच्यांनी पयलीं देव समितीशी संपर्क सादचो आणि मागीरच स्टॉल घालचे. कितें म्हणटा आमी गोबी स्टॉल लावचे ना, आनी ते स्वीट कॉर्न ना स्वीट पोटेटो ते हाडटा आनी मागीर मातसो टायम गेलो की गोबी मंचुरी स्टार्ट करता. पूण आमचो तेजे स्टीक वॉच आसता, आमी पळयत की ते खरेंच बाबा ते स्वीट कॉर्न करता, स्वीट पोटेटो करता. आमची सारकी ती स्टीमची वॉच आसता देवस्थान समिती. दिवचल तालुक्यातल्या चडशा गांवांनी आता ह्या गोबी मंचुरियनाक विरोध जावपाक लागला. फाटल्या 2-3 वर्सांच्यान तर कांय कडेन ह्या गोबी मंचुरियनाचेर पुरायपणान बंदी घातिल्ली आसा. दिवचल तालुक्यातल्या लाडफे गांवांत तर फाटली सेगीत 2 वर्सां कालोत्सवा वेळार गोबी मंचुरियनाचेर घातिल्ली बंदी पुरायपणान यशस्वी जाल्ली आसा. आता अंदूय गांवच्या कालोत्सवा वेळार गोबी मंचुरियनाचेर पुरायपणान बंदी घालपाचो निर्णय थळावे देवस्थान समितीन घेतला. लाडफे गांवच्या श्री सातेरी केळबाई
देवस्थानाचो कालो येता त्या शुक्रारा 27 डिसेंबराक मनयतले. ह्या कालोत्सवा वेळार जी फेरी भरता ते फेरयेत एकूय गोबी मंचुरियनाचो स्टॉल घालपाक दिवचे नात असो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला. गोबी मंचुरियनाचे जर स्टॉल घालपाचो कोणी यत्न केलो जाल्यार तांचे आड कडक कारवाय करतले अशी भुमिका देवस्थान समितीन घेतल्या. ताका लागून फाटल्या 2 वर्सां प्रमाण अंदूय लाडफे गांवच्या कालोत्सवा वेळार गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल नदरेक पडचे ना हे नक्की जाल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हांगा चोपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. श्री रितेश रवी नाईक, माजी नगराध्यक्ष व विद्यमान नगरसेवक, फोंडा नगरपालिका, युवा समाज कार्यकर्ते, तुमच्या उज्ज्वल राजकीय भवितव्याबद्दल आमच्याकडून लाख लाख शुभेच्छा. शुभेच्छुक सौ चंद्रिका नाईक, सौ सुषमा नाईक, सौ भारती पाटील, सौ शुभांगी डांगी, सौ दीक्षा मळगावकर, सौ चंद्रकला नाईक, आरती गोवेकर, सौ विद्या हेबत्ती, सौ प्राजक्ता पाटील, सौ ज्योती हैबत्ती. श्री रितेश रवी नाईक, माजी नगराध्यक्ष व विद्यमान नगरसेवक, फोंडा नगरपालिका, युवा समाज कार्यकर्ते, तुमच्या उज्ज्वल राजकीय भवितव्याबद्दल आमच्याकडून लाख लाख शुभेच्छा. शुभेच्छुक सौ वंदना व्ही नाईक, सौ दीक्षा नाईक, सौ अखिला कामत, सौ ज्योती नाईक, सौ सुहासिनी गावस, सौ हेमा नाईक, सौ नीता एम नाईक, सौ सुहासिनी नाईक, सौ युक्ता मार्दोळकर, सौ अश्विनी नाईक. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत असा गोमंतक टीव्हीच्या या खास कार्यावळीन. हालींच 10-15 दिसां पयलीं 12वेचो रिजल्ट लागलो. गोवा बोर्डाच्या 12वेचो रिजल्ट लागून